गीत घेऊया पेज 10, A21, नवे गीत रोचून गायात. नवे गीत रोचून गायात, परमेश्वराक वळखना, शिखाची प्रीत मेवय, देवाक स्तुत गीत गायात, परमेश्वराच्या मानाक गितां गायात गोडाक, वयर काडात नांव देवाचें, परगटात दारून ताचें. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुकाय देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसांत आमी ही इंतेसांव देवा मुखार मांडया. बरी सावथ भलायकी एनी गोम्स हिचे पासत आमी मीस पेटयता पिटर आल्फ्रेड फेर्नांडीसा पासत आनी आमी सिस्टर जोसेफीन हिचे पासतूय मागता तिका देवान बरी सावथ भलायकी दिवची. मीस मोरनाचे मीस म्हणना हितूं आत्म्या पासत 3rd डेथ एनिवर्सरी गुणवंत गोयेंकार, फ्रांसिस्को झेवियर फुटाडो बर्थ रिमेंब्रन्स आनी डॉमिनिका लुईस ह्या पासत आमी आतां हे मीस पेटोवया. सगळीं जाणां भक्तीन ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें आतां आमी बोगसोणें मागया. हांव पातकी सोरपोतेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बा घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोतेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकृत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकृत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकृत कोर. मागुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मागता. आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतीदान आयकुया. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सिलो नगरांत जेवल्या खेल्या उपरांत अन्ना थंयसरली उठली. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारार एली बसून आसलो. तेन्ना सगळींच खोंती बरीच जावन आनी दुखां घडोवन अन्ना सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली. आनी अशी तिणें एक आंगवण केली. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, तुजे चाकोरणीचे चड फोडे पळोवन तिचो उगडास करताय आनी तिचेर विसोर घालिनाय जाल्यार, पूण तुजे चाकोरणीक एक पूत जल्मसो करशी जाल्यार हांव ताका आख्ख्या ताच्या जिविताक सर्वेस्पराक भेटयतली आनी केन्नाच ताच्या माथ्याक वाकूर लावंक दिवची ना. सर्वेस्पराच्या मोऱ्यांत ती अशी जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पडयतालो. अन्ना,
एकदम लुवान उलयताली, तिचे ओंटूच हालताले, पूण उतरां आयकूं येनासली. देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हळें, कितलो वेळ म्हूण तूं असल्या पियेल्ल्या बेसार रावतली? तुजो सोरो तूं सोड. पूण अन्नान जबाब दिलो, ना सायबा, हांव एक दुखी खोंतीक सांपडलेली बायल. हांवें सोरो ना म्हूण कसलेंच हेर पिवण चाखूंक ना. पूण म्हज्या काळजाक भोगता तें हांव सोर्बेस्पराक सांगतालीं, हांव एक कसली ओलकी बायल म्हूण धरिनाका. हो सगलो वेळ हांव खोंती उस्क्यांनी भरलेल्या काळजांत तावन उलयतालीं. तेन्ना एलीन म्हळें, शांतीन वच, आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन प्रार्थोवन मागलां तें तो तुका दिवं. तिणें ताका परतिपाल केलो, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे चाकोरणीक उपकार मेळूं. अशें उलोवन ती आपले वाटेक लागली आनी जेवली, आनी तिचें मूख आनी केन्नाच खोंतीन भरलोलें दिसूंक ना. सकाळीं ती उठली आनी सर्वेस्पराक भजून आपल्या गांवघरा रामा नोंगरान परतुली. एल्कानान अन्ना आपले बायले कडेन कुडीचो एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिच्या मागण्याचो उगडास केलो. ती गोरबेस जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी सामुएल म्हूण ताका नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका देवा कडेन मागून घेतला. देवाचें उतोरयें. देवाचे वडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, सर्वेस्परा सोबे मुरगोडटा काळीज मोजें. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्परा सोबे मुरगोडटा काळीज मोजें. सर्वेस्परा सोबे मुरगोडटा काळीज मोजें. म्हज्या देवा सोबे भोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां. आमचो जबाब, सर्वेस्परा सोबे मुरगोडटा काळीज मोजें. बोलिस्तांचें दोनू मोडलें, पूण अशोक्तांचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दीस बडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांचती बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. आमचो जबाब, सर्वेस्परा सोबे मुरगोडटा काळीज मोजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, खोंडांत देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. आमचो जबाब, सर्वेस्परा सोबे मुरगोडटा काळीज मोजें. गरिबांक तो दुडींतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरा मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. आमचो जबाब, सर्वेस्परा सोबे मुरगोडटा काळीज मोजें. उदगाराक सगलीं उबी रावया. Soy, 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 sorbesporak. Soy, 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 sorbesporak. Soy, 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 sorbesporak. Soy, 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 sorbesporak. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशांचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. Soy, 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 sorbesporak. Soy, 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 sorbesporak. Soy, 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 sorbesporak. Soy, 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 sorbesporak. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शिस काफारनामा पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतच ज्योदेवाच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकवणी विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय, पूण अधिकार आसलोले परी तो तांकां शिकयतालो.
मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानात आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजरेच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बोस करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, ह्या आनी कितें? नवी शिकवणी आनी अधिकारान दिलोली मेळ्या आत्म्यांक लेगून हुकूम घालता आनी ते आयकतात. आनी रोखडेंच गालिल्याच्या आख्ख्या प्रांतान ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू आमचो मस्तक आनी आमचें जिवीत जावन आसा. हो जेजू आयज पर्यंत आमचें सगळें तेच परी वावुरता. पूण ताणें तें वावुरच्याक आमी सगळीं ताची सोशी आयलेलीं आसा. कित्याक आयल्या? कित्याक ताचें जिवीत जें आमचें जिवीत जावन आसा तें आपणावंक. आनी तें कशें आमी आपणावतले? वय, मिसान मीस एक व्हडलें मागणें. मिसान सगलें आमचें सगळें घडटा. मिसांत आमी कितें करता? पयलीं आयलीं की ना, आमी देवा सदचीं आयलीं म्हणटच आमचें पातक आमी रोखडेंच कबूल करता. आमी पातकी मनशां, आमी सांतां न्हय. पूण देवाची आमकां गरज हें आमी कबूल करता. देवा विरेत आमच्यान जिवंक जायना. तो आमकां बक्षिता आनी आमकां संदी दिता ताच्या जिवितान भाग घेवच्याक. आनी ताचें उतर आमी आयकता, ताचेर आमी नियाळ करता. आयज आमी नियाळ करतना आमकां कितें दिसून येता? वय, जेजू अधिकारान उलयता आनी तो खुणान जी करता ती सादी न्हय. देंवचार आयकतात, देंवचार भायर सरतात. आनी आमी मनशां कितलें आयकतना आमी ताचें कितलें म्हणून आमचें सुशिल्लें वायटपण भायर काडलेलें आसा ताणें, आनी आमी कितलीं म्हणून शुद्ध निर्मळ जालेलीं आसा आनी त्या प्रमाणे जियेता. हें आमचें सगळें घडटा काय? तर आयज आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर मारीत तर तो ते भाशेन कसो करता? तो करता कित्याक ताणें आपलें जिवीत बापाय सगळें घडून हाडलेलें आसा आनी तो न्हय, बाप ताचें सगळें वावुरता. त्याच प्रमाणे आमी हांगसरलीं गेलीं की ना, कोणेन वावरूंक जाय आमचें सगळें? जेजून. कित्याक जेजू आमचें सगळें जो आसा तो बापायच्या एकवटान आसा. तो आपलो कार्य आमचें सगळें करतलो. ताका लागून आमी ताका सहकार करूंक जाय. आयज एका सांताच्या जिविताचेर आमी नदर मारया. ताचें नांव थियोदोसियस. आनी तो सिमोर आनी 5 वर्सां जियेलो. सगळें सोडून तो राण्यांत जियेतालो. जेरुसलेम आनी बेतलेम आसा थंयसर मागी पळय आयिल्लेले ते राजा, ती एक थंयसर गुफा आसा, म्हणजे एक दोल आसा. ती दोलींत 30 वर्सां ताणें चालली. इतलो तो देवाच्या एकवटान आसलेलो की ताचे सरशीं खूब शिश्य येताले. आनी ताणें कितें केलें? एक व्हडलें मोठ बांदलें आनी त्या मोठान खूब मोटवाशी येवंक लागले. इतले येवंक लागले की ताणें तरेतरेचीं थंयसर कामाची म्हणा तूं वर्कशॉपां बांदलीं आनी थंयसर वेग तरेतरेचें काम चलतालें. आनी थंयसर मंदिरांय बांदलीं. एक म्हणा तूं आर्मेनियाच्या लोकां पासत, मागीर दुसऱ्या थंयसरल्या जेरुसलेमाच्या मनशां पासत, आनी एक चवथें आसलेलें थंयसर जीं कोण येतात आपलें जिवीत बरे भाशेन जिवंक तांचेय पासत. हे भाशेन ताणें हें थंयसर ते कितें करताले? ते
देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ताले, डिवायन ऑफिस ते थंयसर कोत्ताले आनी ते खूब पाटी करूंक जाय दिसाचे म्हणून तूं आनी त्या प्रमाणे ते वावरूय कोत्ताले. वो खूब तांचे बरोबर हे भशेन वावुरतालो आनी तांकां सगळ्या जाणांक थाऱ्यार हाडटालो. तो पेट्रियाक पळय जेरुसलेमचो आसलेलो, ताणें ताका सगळ्या मोटवाशांचो म्हणून हितूं स्पिरिच्युअल डिरेक्टर आत्मीक गुरू म्हणून नेमलो आनी हे परी ताणें आपलें जिवीत सारलें. खरेपणी बरें ऑर्गनायजेशन सगळें केलें आनी मागीर तो 105 वर्सांचो आसतना मेलो. तो कितें कोत्तालो न्हय, मरणाचेर नियाळ करूंक जाय म्हणटालो सदांच आनी एका फोणाशी तो थंयसर नियाळ म्हणजे मागणें कोत्तालो. आयचोच दीस आसा, मेलीं जाल्यार गेलीं, तर आमी कितें म्हणून करूंक जाय, देवाची येवजण प्रमाणे आमचें सगळें करूंक जाय आनी ते भशेन तो कोत्तालो. तर हे भशेन आमी सदांच आयचो दीस एकूच दीस आमकां देवान दिलेलो आसा, त्या दिसा आमी पूर्णपणे जिवया म्हणून ह्या हेतून आमी आमचें जिवीत सारया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता, ताचे सवें आमचें सगळें आसा तें सगळें ताचे सवें दवरया आनी तातूंतलीं आमी नितळ निर्मळ जावया. बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट तें काडटा, ताचें बरेंपण आमचें सवें भरून काडटा. आख्खा आमी हाजीर जावया. ताका लागून आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक पवित्र जावंक शकता. हो संपो मार्ग, संपी पद्दत जेजूच्या एकवटान जेवपाची. पूण सदांच रातची 5 मिनट, सकाळची 5 मिनट हे भशेन मागणें करीत तर रात आमची सगळी मागण्याची जातली आनी ती रातच्या मागण्याचे गोठायेन जशे भशेन जेजू जियेलो तेच भशेन आमी जियेतले हांव. कित्याक जेजू आमचें मस्तक, आमी ताचे सांदे, हे पर्यंत ताच्या जिवितान आमी एकवटान जिवया. आनी सगळीं आमची इंतेसां आतां मनांत आसात, काळजांत आसात ती देवा सगळें दवरून जेजून ती शांती पावयची म्हणून आमी ताचे कडेन विनंती करया. त्याच प्रमाणे कोरोना व्हायरस संपोवंक ताचे कडेन आमी विनंती करया. सोरपोदेदार आनी काकळुचार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोण वेळायन आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरक्षी येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 34 C15. देवा उतर आमी घेतला. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपोदिता देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा तुझ्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय ओशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोरकालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरोमता जिवे बावार्थान ताचें पुनर्जिवणपण पुरगोडटा थीर बोरवाशान ताचे मैमोवंत येणाक ओतरेकता देखून आतां देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaracho sorbespor tu, sorg आणि संसार बोला तुझ्या वैभवान, उंचरगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्च नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनच्या पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोठुया तुझ्या गुरसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणची काल्च तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुझेब भाग्यवंत दोरमदूत आनी सौरकालीन तुका मनवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोतेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणूंक जाणो पूण ते भक्तीन म्हणया ताच्या एकोठान म्हणया आनी ताका आमची सगळी मागणी जोडून आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेंक बुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस खाय आमकां दी. सुरकेंच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटयांचो राखादांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोरूम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर राजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय आनी घरा आशिल्ल्यांकूय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सव्या जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 47 D2 आमी सोगली एक.
जेजूच्या कोटान आमी भितरल्यान हो वेळ सारया दोळे धांपून. मागुया. सुरपदितात देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी कोत्ता तें सगळें तुका मानो हें आमी खालतेपणी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सोरपदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुंगेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 89 F9.